6 एप्रिल 1980 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाली मुंबय अटल बिहारी वाजपेयी आमचे श्रद्धेय असले ते आयज तेका 45 वर्सां पूर्ण जाता। 6 एप्रिलाक आमी विस्तारकान कार्यक्रम गोंयभर देशभर दवरला। आमी वास्को मंडळ म्हणून 46 बूथ आसा, प्रत्येक बुथाचेर हो कार्यक्रम जातलो। प्रत्येक कार्यकर्तो आपल्या घराचेर भारतीय जनता पार्टीचो ध्वज लायतले। त्या वेळाचेर आमी अनेक कार्यक्रम आमी ठरयल्ले आसा। त्या मदी एक्टिव्ह मेंबरांचो एक मेळावो मडगांव जातलो साऊथ गोवाच्या, आणि नॉर्थ गोवाचा 9 तारखेक पणजे जातलो। आमी हांगा बूथ कार्यकर्ते म्हणून जे आमचे जुने कार्यकर्ते आहात तेंची गाठभेट करप, तेंचे कडेन वचप, स्वच्छता अभियान करप, असे अनेक कार्यक्रम आमी दवरला। तशेंच 7 एप्रिल ते 13 एप्रिल गांव चलो अभियान हे काही वर्सां पयलीं मनोहरभाई पर्रीकर आसले त्या वेळाचेर आमी करताले। तेतून स्वच्छता अभियान करप, अनेक अंगणवाडी आसत, वॉटर बॉडीज आसत ते क्लिनिंग करप, प्रोसेशन करप, मागीर एक चौपाल बैठक म्हणून म्हणजे कॉर्नर मिटींग जावप, थंय आमचे आमदार आसतले, अनेक आमचे नेते येतले, भारतीय जनता पार्टीचे कार्य करीत आसा ते लोकां फुडें आमी दवरतले। खास करून 14 तारखेक डॉक्टर भीमरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आसा। आमी बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिसा बाबासाहेब आंबेडकरांक थंय त्यांच्या पुतळ्याची साफसफाई करप, तांकां आदरांजली घालप, त्याचबरोबर प्रिएम्बल वाचप, हे सगळे कार्यक्रम आमी भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्ले आसा। एका सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमदार दाजी साळकरच्या नेतृत्वान हे सगळे कार्यक्रम करतले। 6 एप्रिल ते 14 एप्रिल एका तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करचे अशें आमी मागता। 6 तारखेचो जो कार्यक्रम सुरवात जातलो स्थापना दिवस तो म्हाका दिसता 14 तारीख बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती जातकूच ताजे सांगता जातली, आनी अशें करून एक भरगच्च असो 15 दिसांचो कार्यक्रम। आनी हो काय नवीन आमच्या खातीर न्ही, प्रत्येक टायम भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान आमी घराघरांनी वतात, तांचे प्रॉब्लेम्स विचारतात, खंय खंय त्रुटी आसा त्यो आमी सुदारपाक पळयतात। आनी म्हणूनच तर प्रत्येक टायम लोकांचो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर वाडत वता। आनी आमी पळयता की 3ऱ्या फावटी पसून आमी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आयलो, आनी आतां 4थ्या फावटी जेन्ना आनी 2 वर्सांनी इलेक्शन जातले तेन्नाय बी भारतीय जनता पार्टी 4थ्या फावटी पसून हाजेर येतली। हाजें एकूच हें आसा की भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो इलेक्शना पुरते न्ही जाल्यार प्रत्येक हें आसता, खंयचेय आमचो प्रोग्राम आमची पार्टी दिता त्या प्रोग्रामाच्या निमित्यान घराघरांनी वता, तांचे कडल्यान तांचे फिडबॅक घेता, आनी फिडबॅक वचून आमकां दिवन आमी ताचेर हें करता। सो हो एक बरो उपक्रम आतां आमकां सरकारान भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो आसा, आनी ताची अंमलबजावणी आमी 6 तारखेर स्थापना दिवस म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या घरार झेंडो आमी लावन आमी ती साजरी करतली।